गोंयांत वचत थंय कोयराचो प्रस्न तकली वयर काडटना दिसता। वास्को वाठारात तर पावला पावला कोयराच्यो राशी। वास्को वाठारात डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सारके जायना। तातूंत नगरपालिकेची आनी लोकांची चूक आसा अशें कृष्णादाजी साळकारान सांगले। पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट। गार्बेज ही मोठी समस्या जाल्ली आसा। तुम्ही पळोवंक शकता की म्हाज्या फाटल्यान कशा तरेन गार्बेज ही मुरमुगांव गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचेर ही पायलअप जाल्ली आसा आनी ह्याच संदर्भात ही गार्बेज प्लांटाचेर ट्रिटमेंट करपा खातीर 4 ट्रक आनी तशेंच JCB आनी बाकीचे हे हाडपाचे हा अशें म्युनिसिपालिटीन आतांच जस्ट नाव जे इनॉग्रेशन आहले एक क्रेन हाडलेली तेजे इनॉग्रेशन आहले तेन्ना तेंच्यांनी सांगलेलें आसा। सांगपाक गेल्यार ही जी गार्बेज प्लांट ही एकदम टोटल फूल भरलेली आसा आनी हांगा सद्या गार्बेज फुडें घालतलो जाल्यार जागो ना। त्याच संदर्भात आयज एक क्रेन हाडलेली आसा JCB हाडलेली आसा जी हांगा ही गार्बेजीक जागो करतली। दुसरें म्हणटा ते हांगा जी सद्या जी गार्बेज येता ही सद्या सालिगांव धाडप जाता आनी थिंगा ती ट्रीट जाता अशें ते हांगासले आमदार तशेंच म्युनिसिपालिटी चीफ ऑफिसराचें म्हणणें आहा। तशेंच ही जी गार्बेज आहा ही क्लियर करपाक सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटा कडेन तेंचें उलोवप जाल्लें आसा आनी बेगीनच्या बेगीन हो प्लांट आहा तो क्लियर करतले अशें तेंचें म्हणणें आहा। पूण गार्बेज ज्या पर्यंत लोकां कडल्यान ट्रिटेड येयना म्हणजे जे सेग्रिगेटेड येयना त्या पर्यंत हो गार्बेजचो इशू सॉर्ट आवट जावचो ना अशें आमदारान सांगलेलें आसा। वास्कोच्या आमदारान हेर अधिकाऱ्या वांगडा वाठारांतल्या गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाची पळोवणी केली। त्या वेळार तो उलयतालो। नगरपालिकेच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करचो आनी लोकांनी जतनायेन कोयर सेग्रिगेट करचो आनी वाठार नितळ दवरपाक हातभार लावचो। वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकारान उलो मारला। आयकात ताका। डेलीचो वेस्ट आसा आमचे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन आसा पूण ती डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सिस्टम मातशी खंय तरी सारकी जायना। म्हणजे तातूंत भितर आमची मिस्टेक आसात लोकांची मिस्टेक आसात। सो आमी पयर पोल्युशन बोर्डाचो चेअरमॅन महेश पाटील तांचे कडेन उलयले आनी ताणें सांगलां की एक 2-3 एजन्सीज आसा त्यो तुमकां आमी हाडटले आनी प्रेजेंटेशन कावन्सिलरांक दितले म्हणून जाणे करून जो पळय रस्त्यार पळय गार्बेज सगळ्याक आमकां दिसता। तुमी मांगरान पळयात नाल्यार वर्णापुरी पळयात नाल्यार अशे खुबशे कडेन आमकां गार्बेजीचे ढीग दिसता। म्हणजे कोण लोकूच कोण तरी हाडून उडयता आसतले आनी ताच्या खातीर हांव लोकांकूय मातशें हें करता की तशें उडोवचें न्ही म्हणून आनी आमचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकांय एक रिक्वेस्ट करता की तुमी घराघरांनी वचून तो घेवपाक जाय। कोणाचोय उरलो जाल्यार एक 2 दीस मागीर ती हाडून थंय उडयता। सो ताच्या खातीर एक जॉयंट एफर्ट लोकां कडल्यान आनी म्युनिसिपल तो कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान जावपाक जाय आनी तें जालें जाल्यार रस्त्या वयली पयली बंद जातली। हांगा जी गार्बेज आशिल्ली ती आमी सालिगांव प्लांटार खुबशी आमची शिफ्ट केल्या। 4 ट्रक ऑलमोस्ट डेली वता कित्याक हांगा ते अजून हें जावना। गार्बेज आमचो प्लांट फूल आहा पूण आमी डेली सालिगांव धाडटात। वेट आहा तो डेली 15 टन आमी सालिगांव धाडटात। ड्राय आतां आमी बेलिंग करता हिंगा आनी जे कितें आनी आतां पयर तुमी सांगताले ते टॅपिंग केलां आमी तें उचला ते आमी ऑलरेडी टेंडर केलोला। सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट टेंडर केलोला ते रिमेडिटेशन दिवपा लागून ते वतले ते सगळे हेंच्यान जातले। पावस कापा जायना पावस लागला पावसान कांय काम जायना पावस कापा ते वतले। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, श्वेता गांवकर आनी शिवानी सांगेलकार।